सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता एंटनी आनी अमेलिया कार्वालो आपल्या लग्नाच्या दिसाक. देवान तांचेर तांच्या घोराब्याचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ले रेमेडियस फेर्नांडीस ताच्या 3ऱ्या वर्साचो उगडास करून देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक आनी ताच्या घोराब्याक फावो ती बुजवण दिवंक मागुया. आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया साशा दे गामा आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आनी हेर सगळी आमची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. आमचीच पासत आमच्या घोराब्या पासत आमच्या राज्या पासत आनी आमच्या देशा पासत देवा मुखार आमची मागणी दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. बाबा भयणीनो, आज पवित्र सभा किरीत भाशेन मारिया पवित्र सभेची आवय ही परब समरुमता. 2018 ह्या वर्सा पाप साहेब फ्रांसीस हांणी ही परब समरुमूंक आमचे लागीं मागलें. मारिया आमच्या सगळ्यांची आवय म्हूण आमी सत मानता तेन्ना किरीत भाशेन पवित्र सभेची आवय म्हूण किरीत भाशेन तिच्या आसऱ्याकाल आमची पवित्र सभा दवरूंक आनी आमचे पवित्र सभेन सगल्यो वस्तू अदीक आनी अदीक जिवाड जावन त्यो सुफोट जावंक किरीत भाशेन तिचे विनोतीन आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर पदवेदा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या तर वैभवा पासत आमी तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सोम्या देवा देवाची शिडी तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कोर. तूं बापाच्या उसव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाची महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर पदवेदा देवा भोव भाग्यूत आंकवार मारेची शेकाय आमकां फावो केली देखून आमी संतोसता. हे मोगाड आवयचे विनोतीन ह्या संवसारांत सर वायटा विघ्नांतली आमकां वाटाय आनी स्वर्गांत सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. हे आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो कोरोदेव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक.
उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्परा देवान आदावांक उलो करून विचारलें, तूं खंय आसाय? ताणें जबाब दिलो, तुज्या पावलांचो आवाज हांवें पोरसांत आयकलो आनी हांव विंगळो आसा म्हूण भिवून लिपलो. देवान विचारलें, तूं विंगळो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें तर? हांवें आडवलोल्या रुखाचें फळ तुवें खेलें बी कितें? आदावान जबाब दिलो, तुवें म्हज्या सांगाताक बायल दिलोली, तिणें त्या रुखाचें फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें खेलें. तेन्ना सर्वेस्परा देवान बायलेक विचारलें, तुवें कितें म्हूण केलाय? बायलेन जबाब दिलो, सोरपान म्हाका ताळणी हाडली देखून हांवें तें खेलें. तेन्ना सर्वेस्पर देवान सोरपाक म्हणलें, तुवें अशें केलां देखून सगल्या गोरवाशी जनावरां आनी रानवट जनावरां परस तुजेर व्हड शिराप पडूं. सगल्या तुज्या जिवितान तुज्या पोटार तूं चलतलोय आनी धूळ खातलोय. तुजे आनी अस्तोरे मदें आनी तुजे सोंस्ती आनी तिचे सोंस्ती मदें हांव दुस्मानकाय घालतलो. ती तुजें मुस्तक माडयतली आनी तूं तिचे खोंटेक चाबतलोय. आदावान आपले बायलेक जीव अशें नांव दवरलें, कित्याक ती सगल्या जिवाची आवय. देवाचें उतर हें. देवाचें उपकार. जबाब. सोमेस्त लोकांनो देवाक वाखाणात. सगळीं म्हणुया, सोमेस्त लोकांनो देवाक वाखाणात. पवित्र पर्वतार जें शार बांदलां तें सर्वेस्पराचे मोगाचें. जाकोबाच्या सगल्या शारां नोगरां परस सियोनाच्या दारवट्याची तो चड अपुरबाय कोत्ता. तुजे वडविके विशीं जायतें ताणें सांगून दवरलां देवाच्या शारा. जबाब. सोमेस्त लोकांनो देवाक वाखाणात. म्हाका ओळखून बसतल्या मदें राबा आनी बाबिलोन हांव वळखतलों. तशेंच फिलिस्तिये, तीर आनी युतोपिये त्या शारांक जमलोल्यान म्हूण लोक वळखतलो. पूण सियोनाक सगलीं माता म्हणटलीं, कित्याक आसता तितल्याय शारांक तिची बायल, ताणेंच भोव व्हडट्या देवान सियोन सार तीर करून दवरला. जबाब. सोमेस्त लोकांनो देवाक वाखाणात. पोरजांच्या पत्रार सर्वेस्पर अशें बरयता, उमकी उमकी पोरजां ह्या शाराक जमली आनी ताच्या राजकुंवर नाचून गावून तुंय भितर सत्तले म्हणून तुज्या गोपांत सगल्यांक ठिकाण. जबाब. सोमेस्त लोकांनो देवाक वाखाणात. उद्गार. हालेलुया, 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 हालेलुया. म्हजी मेंढरां म्हजो तळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव कोत्तात. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पोर तुमचे सव्यासो. तुमचे सवास जुवांवा पोरमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. जेजूच्या कुर्साची ताची आवय, ताचे आवयची भयण क्लेफासाची पोतीन मारिया आनी मागदालाची मारिया ह्यो उब्यो आसल्यो. आपल्या आवयक आनी तिचे कुशीक आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आवयक म्हणलें, ओस्तोरे, हो तुजो पूत. उपरांत शिसांक म्हणलें, ही तुजी आवय. आनी त्या वेळार तावन शिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली. ह्या उपरांत सगळें संपादलें म्हूण जाणू जावन पवित्र पुस्तक सुपूर्णायेन खरें जावचे खातीर जेजून म्हणलें, म्हाका तान लागल्या. शिरक्यान बोल्लोलें दोंडूल थंय आसलें. तांणी शिरक्यान बुडयलोलें एक आलोंबें बोडयेक लावन
ताच्या तोंडाशी पावयलें. शिरको चाकलो तेन्ना जेजून म्हणलें, सोंपादलें, आनी तकली बागोवन ताणें प्राण सोडलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोगाली तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयण, आयचो सेवा धर्म किरीत भाशेन आमकां मारिया पवित्र सोबेची आवय ही परब समरुमूंक उगडास करता. 2018 ह्या वर्सा आतांचो पाप साहेब फ्रांसीस हाणें ही परब समरुमूंक आमकां मागला. आमी जानेराचे 1 तारखेर मारिया देवा मातेची आवय ही परब समरुमता जाल्यार ही परब आतां कित्याक समरुमूंक आनी हाचें कारण कितें तें स्पश्टीकरण पाप साहेब दिता. पाप साहेब म्हणटा, पवित्र सभा जावन आसा एक जिवाड आनी एक सुफोड आमचे मोदें जिवो आमकां एक वस्त. म्हणटच पवित्र सभा जावन आसा तोरणी, म्हणजे ती पवित्र सभा आजून वाडत आसा. पवित्र सभेन जायत्यो नव्यो नव्यो वस्तू आजून येयत आसात. आमी जाणाव आमचे धर्मशास्त्र आसात ते जायते फावटी आपल्या एकमतीन न्हय पूण पवित्र सभेच्या आनी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान जायत्यो वस्तू बाबा भयणीनो सोदीत आसात. आनी जायत्यो वस्तू ज्यो आदी आमी परंपरा प्रमाणे करताल्यो, जशें आमी आदी कितें करताल्यो, जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशाची परब आमी खंयच्याय सुमानाक करताल्यो येता त्या दिसाक. आतां ती आमी आयताराच्या दिसा करता. तेच परी पवित्र सभा एक एक वस्त नियाळून आपल्या सुदारप करता तेन्ना बाब साहेब म्हणटा, गरज हे पवित्र सभेक एक तेंको. आनी हो तेंको कोण दितलो? मारये बगोर आनीक आमकां दुसरो आसरो ना. म्हणटकूच मारिया जावन आसा पवित्र सभेची आवय. नाका लागून आयचें शुभ वर्तमानूय घेतलां तें काय बरी. आमी जेजू खुर्सा मोडीत ताचो शीस आनी ताची आवय उबी आसली आनी ह्याच वेळार जेजू ही आवय किरीत भाशेन अर्पण करता. कोणाक? पवित्र सभेक अर्पण करता. आनी काय बरें तो जुवांवाक म्हणटा, ही तुजी आवय. आनी त्या वेळार तांच शिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली. म्हणजे पवित्र सभेन तिका मानून घेतली आपली आवय कशी. देवाची आवय ती जावन आसली खरी, पूण पवित्र सभेची आवय जावंक एक व्हड बाग आमकां खुर्सा मोडीन जेन्ना ती उबी आसली तेन्ना जेजून मोतच्या वेळार आपूण प्राण सोडचे न्हू आदी आमकां ती आवय कशी करून दिली. कित्याक जायत गाय? कित्याक पवित्र सभेचे जायते वादळ मोड येवचें आसलें. पवित्र सभेक जायती नवसोन्नेची गरज आसली. पवित्र सभेन जायती आडगां चलताली ती बंद जावंक जाय आसली. पवित्र सभेन जायत्यो वस्तू ज्यो करूंक नाका आसलेल्यो एक सारके एक समान आमचे समाज आमी चलोवंक जाय आसलें. कित्याक जाती काती पवित्र सभेन जायत्यो आसल्यो. हें सगलें बंद जावंक, हें सगलें बाबा भयणीनो आमचे पवित्र सभेंतलें नाटक जावंक पाप साहेब 2018 वर्सा म्हणटा, आमी मारयेच्या पांयाशी येवया. तिचे शेरोवणाक आमी येता आसतना किरीत भाशेन तिचो आसरो आमकां मागुया. कित्याक तिच्या आसऱ्या काल आमी आमकां दवरता तेन्ना ही पवित्र सभा ओदीक जिवाड जातली. ही पवित्र सभा ओदीक मार्गदर्शन पवित्र सभेक मारयेच्या आलाशिऱ्या वरवीं मेळटलें. ओदीक बाबा भयणीनो आमच्या जिवितान आमी कितें वायट करता तें आमकां ती दाखयतली आनी आपल्या पुताशी आमकां ओदीक आनी ओदीक लागीं व्हरूंक ती तयार करतली. तर पवित्र सभा किरीत भाशेन ओदीक जिवाड जावं, ओदीक सुफोड जावं मारयेच्या आसऱ्या काल पाप साहेब दवरता आनी हेच्या दिसा किरीत भाशेन ही परब समरुमूंक आमकां तो उगडास करता. तर पवित्र सभेची आवय मारिया जाल्यार तिचे आसऱ्या काल आमी रावया आनी किरीत भाशेन तिचो आलाशिरो आमकां मागुया. ओदीक आमी जिवाड जावं, ओदीक पवित्र सभेन येता ती नवसोन्नी आमी आपणावंक, ओदीक आमचें मन उक्तें धरून पवित्र सभेन बरें आसा तें आमी मानून घेवन आमचें जिवीत त्याच शिकोवणे प्रमाणे आमी चलून व्हरूंक आमकांय कृपा आनी बोड मागून घेवया.
Betoni Vedar, गीत घेऊया. C24, page number 38. C24. म्हज्या भाव भयणीने म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवबापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आमच्या मना कडेन आमच्या कोनवाड्या बापा भाग्योंत आंकवार मारये देवा मातयेचो उगडास करून आमची मागणी आनी देणी तुजे मुखार आमी घालता. तांचेर तुजी दया दिसका आनी आमचे सुर्गीच्या आवयचे मजतीन आमच्या दिसा दिसाच्या जिवितान आमी तुका मानवशी कोर आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापूत म्हणून ओळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्योन तांकवार माईचो भोक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिचे दिनवासणेचें गीत गावन तुजी कोनवाडाय आमी वाखाणटा. शेकांशेक प्रितुमेचेर कितली व्हरती तुजी विजमिता. सोर काडी मनशाताय कितली अप्रिमीत तुजी दोळाय. तुजे ल्हानवीक चाकोनीचेर काकलुतीन तुवें नदर घाली. नसो सुरवंडार मनशाकुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उद्देशीन देवदूतांचो दलबार संतोसान तुका वाखाणटा स्वर्गार. तांचे वाखाणीक आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्पो स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. पूण स्वर्गीय तुका आसोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका आसोय. पूण स्वर्गीय तुका आसोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. दिसपुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गोड पोरगोट होया. सुम्या जेजू आमी
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपुढे उगडास करता हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सुतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तार लोलयेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा फिलिप नेरे आमच्या गुणी बापा आनी सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रति मोगांत वाडय सर्वेस्परा तुज्या चाकरा रेमेडियसाची काकूत कर ताका ह्या संवसारांतलो 3 वर्सां फाटीं तुवें आपोवन व्हेलो जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जिवन जावं पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां तुजे सागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचुरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाची माई संगती चपोती भाग्यन सुसे भाग्यन धर्मतान सर काडीत तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सर्वंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया आमच्या बापा सगळीच्या शे नांव पवित्र जावं शे राज सामकाय चिकुशी सर्गार जाता तशी आमचो दिसपटो आनी आमची तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणे पडो दिवं नाका पूण वायटांतले सर्वेस्परा सुर वायटांतले आमकां निवाद दय करून जिवितान सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशें नोतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जे खुशी परमेन तिका शांती दे आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येतान रासवत चलयताय सासणाच्या सासणांक सोम्याची शांती सदांकाळ तुमची सगळें आसूं माय मोगान एकामेकाक शांती दिवं देवाची शिरी संवसाराची पाप काटिले आमची काकूत कर देवाची शिरी संवसाराची पाप काटिले देवाची शिरी संवसाराची पाप काटिले आमकां शांती दी ही देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी तुज्या काळजाच्यान म्हाका भलायकी दितली आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका आमेन Jésus mon cher, qu'il connaît son nom, mon chaque salut, ta chivito c'est dit, torito je,
तुझे शिवाय कसलाच मोहाची नाव. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या प्रितीच्या बापा, भाग्योन तांकवा देवा मातेचो उगडासाक आमी तुका भेटयला त्या संस्कारान तुवें आमकां आत्मीक पोसण दिलाय. ह्या पोसणाच्या घोटायेन आमचे माये वरी तुजी खुशी पाडून स्वर्गात तुजी सासणाची सोडवण भोगूंक आमी तयार जावं. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळे आसूं. आनी सूर पोदवेदाद दिव. बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. आदारी बिस्पा खातीर किरीत भाशेन आमचे मागणे. सगळीं बरोबर. भोव मोगाच्या बापा, आमच्या सासणी गोवड्या तरेतरेच्या मोणयारेचे सेवेन आनी मोगान तुजे पवित्र सोबेक तूं राखताय आनी चलयताय. तुज्या पुता जेजूच्या जाग्यार तुजी पवित्र सोबेन गोवड्याची पदवी दिवन तुज्या हिंडाची सेवा करूंक तुज्या चाकराक सिमावांक तुवें वेचून काडलाय. देखून आमी तुका दिनवासताव आनी तुजे लागीं मागता. तुज्या सेवकाक आनी आमच्या गोवड्याक तुज्या आत्म्याच्या देण्यांनी आनी बऱ्या गोवड्याच्या सुगुणांनी नेटय. जेजू वरी आपलें जिवीत आपल्या शेळयां पासत भेटूंक आनी क्रिस्ती सुपुर्णायेचे वाटेन तांकां चलून व्हरूंक तुजे जाणवायेन शक्तीन बुदीन आनी भोक्तीन ताका भर. आनी आमी आमच्या गोवड्याचे जतनायेन आनी ताच्या फुडारीपणा खाल तुज्यो खालत्यो उर्बेवून आनी विस्वासी शेडयो जावन एकूच हिंड कसो तूं आपयताय त्या परिशदेच्या मार्गावेल्यान चलून आमच्या गोवड्या बरोबर सासणाच्या जिविताक पावोशी कोर. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमीन. शेवटा गीत घेऊया. T37 पेज नंबर 219. T37.